नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. किती आसात ह्या सप्तकातले विषय ते आमी जाणून घेवया. आनी आमचे बरोबर आमचे 3 संपादक आसात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. विषय खूप आसात पण सुरवात आमी करया ती सिव्हील सप्लायसा वेल्यान. कारण एकदां तुरदाळ कुसली, मागीर आनी कोणाक तुगेले बड्डेले, चणी बड्डेले न्ही पांडुरंग, तुरदाळी उपरांत. आनी आतां तर अशें जालां की क्रायम ब्रांचच तुगेली सिव्हील सप्लायाची गुदामाचेर धाडी मारता. सो हो जो अख्खो डिपार्टमेंटच आसा किशोर, त्या डिपार्टमेंटाकच तुगेली कीड लागल्या काय कितें, आनी ती कसली कीड, हाजेर जर तुवें जर इल्लो उजवाड घालो जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक बरें दिसतलें. प्रमोद, सिव्हील सप्लायज डिपार्टमेंट जे एका तेंपार म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आहे सिव्हील सप्लायज डिपार्टमेंट. बिकॉज ह्या डिपार्टमेंटाचो सगळ्या नागरिकां कडेन संबंध आसलो, वेगवेगळ्या गटांतल्या, एबव पॉवर्टी लायन, BPL, मागीर बाकीचे सगळे. आता कालांतरान जसो जसो काळ चेंज जायत रावलो तसो तसो सिव्हील सप्लायचो मेन उद्देश कितें आसलो आनी आतां तो कितें आसपाक जाय, हाच्या भितरलो जो फरक आसा पळय तो फरक वळखून तातूंत बदल करपाचें जें काम आसा ते सरकारा कडल्यान जावना. आतां तुका एक एग्जांपल सांगता. आतां फॉर एग्जांपल सिव्हील सप्लायसाची फाटीं कोविडाच्या वेळार, म्हणजे ज्या वेळार लोकांक खरी गरज आसली त्या वेळार तांकां तें दाळ म्हण किंवा साखर म्हण ती पावोंकूच ना, थंयच उरली, ती कुसली, सोडून दी. आतां कालचो प्रकार म्हणटात तो ब्लॅक मार्केटींग, ज्या पद्दतीन सिव्हील सप्लायसाचें गंव आनी तांदळाचें जें चलतालें तें क्रायम ब्रांचान एक्सपोज केलें. तुका सांगता प्रमोद, ह्या सिव्हील सप्लाय अंडर आतां तेंच्यांनी थंब, म्हणजे हेड ऑफ द फॅमिलीचो थंब हें लायतकूच कडधान्य मेळटा. बॅड प्रॅक्टिसीस भितरलो भ्रश्टाचार किंवा गैर हें बंद जावपाक लागून ती सिस्टम केली. पूण सिस्टम कितकी जरी केली तरी कावंटर सिस्टम पयलींच रेडी आसता. आतां तुका सांगता, सिव्हील सप्लाय अंडर जें कितें धान्य मेळटा तें खरेंच धान्य ते कुटुंब किंवा ती फॅमिलीज सेल्फ कन्जम्पशनाक वापरता काय कितें, किंवा त्या धान्याचें कितें करता, ताचो जर तूं अभ्यास पळयशीत जाल्यार हें सगळें धान्य मॅक्झिमम आतां जे BPL लोक आसात किंवा जे गरीब लोक आसात ते तेचो वापर करतात, त्याच्या बद्दल कांयच ना. बाकीचे जे लोक आहात तांकां मेळटा ते घेतात आनी जे लेबर असतात त्या विलेजीन त्या लेबरांक ते विकप. तेचो सिरियसली जर आमी अभ्यास करीत सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमाचो, जाल्यार तेतून 1 आनी 2 न्हू तर नंबर ऑफ तुका भितर डिस्क्रिपन्सीज, मेल प्रॅक्टिसीस मेळटले. ही जी फिंगर प्रिंटाची गजाल आसा पळय ती हांवें परत परत आयकल्या. गांवांनी सिस्टम चलना, गांवांनी नेटवर्क मेळना, पण त्या सगळ्या गांवांनी आपलो मोबायल काडून बारकोड स्कॅन करून तुगेले पेटीएम करपी आनी गुगल पे करपी भुरगीं पळयल्या हांवें. फक्त फिंगर प्रिंटाक खंय नेटवर्क मेळना. मग कितली व्हडली इम्पॉर्टंट गजाल ही. मेनली आतां ही जी प्रकरणां जाल्यात त्या प्रकरणा वयल्यान म्हाका तरी दिसता की सरकारान आतां सिरियसली थॉट दिवन ह्या सगळ्या सिव्हील सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमीचोच अभ्यास करपाची गरज आसा. आनी तो अभ्यास जर केलो म्हणजे जर रायट लोकां पर्यंत जर रायट गोष्टी पावल्यो जाल्यार तेजो उपयोग जातलो न्हू. हें बरोबर, पण त्यो रायट पांढर गोश्टी जर लोकां म्हऱ्या पावपा जाय तर त्या गुदामां उरपा जाय न्ही. आतां त्यो जर गुदामांतल्यानच भायले भायर तुगेले जर दुसरे कडेन पावल्यो कितें चल्लां हें आनी कशें चल्लां. मग एक बऱ्या विशयाक तुवें हें घेतला. एक हो विशय खरो म्हटल्यार आमी काल राती लेट रेड जेन्ना जाली गोवन वार्तान तेजेर रिपोर्टींग येयला पयल्या पानाचेर, आनी रातच्या रिपोर्टिंगान अशें आशिल्लें की फक्त 1 टन तांदूळ जो आसा जो सिव्हील सप्लायच्या गुदामांतल्यान सचिन नायक नांवाचो जो मनीस आसा जाचो गुदाम आसा फोंड्यां, त्याच्या गुदामांत तो माल सापडलो. पुलिसांनी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना ड्रायव्हरान हें मान्य केलां की आमी तो माल सगळो जो आसा तो सिव्हील सप्लायच्या वेगवेगळ्या गुदामांतल्यान उखलून हाडला म्हणून. आतां हे एक मोठें हें आसा, म्हणजे तो ड्रायव्हर, तो गुदामवालो आनी सिव्हील सप्लायाचे गुदाम हेतून मदीं एक मोठें लिंक आसा. आनी हे लिंक प्रमाण आयचे कालचे बीन न्ही, आज आमी दिसभर तेजेर जेन्ना रिसर्च करताले 20-30 वर्सांच्यान हें चलत येयला. हो 1-2 कोटीचोय घोटाळो न्ही. मागीर लोकांक दिसता आसतलें हें कितें काय म्हणून बारीकसो विशय म्हणून 1 टन सापडलें म्हटल्यार 1000 किलो तांदूळ. हो 1 टन आयचो न्ही. जाल्यार ज्या दिसा माल येता गुदावांत, जेन्ना जेन्ना बायोमॅट्रिकेची सिस्टमीचेर आमच्या गांवांत म्हणजे गांवांनी जे फेर प्रायस शॉपवाले आसात, जे सवाय कड्डण दुकानदार आसात, ते जेन्ना जेन्ना लोकांक माल दितात, जे लोक पात्र आसात माल घेवपाक ते जो माल घेयनात, जे आपले कड्डण व्हरना,
ते कडल्यान तशें पडून आसता ते परत ते गुदावान येता आनी गुदावांतल्यान हे सगळे चोर मेळटात आनी ते ब्लॅकान कर्नाटकान विकतात. ही एक मोठी साखळी आसा. म्हणजे पयलीं कशें आसतलें, फेर प्रायस शॉपवालो आहा पळय तेका आमी धरताले, तो म्हणटा काळो बाजार करता, तो रॉकेल विकता, तो तांदूळ विकता, तो तुरडाळ विकता, आमचें तेल उरलेलें विकता. ते दीस गेले, बायोमॅट्रीक आयल्या उपरांत तेंचेर मातसो कंट्रोल आयलो. बायोमॅट्रीक सिस्टम जेन्ना आयली तेन्ना मातसो कंट्रोल आयलो, पूण तेंचेर कंट्रोल आयलो. हे जे गुदावांतले चोर जे आसात, जे गुदावाचे इन्स्पेक्टर आसतले, सुपरवायझर आसतले, जेंच्या कडेन चावी आसता तो मनीस आसतलो, आनी कोण कोण इनवॉल्व आहा तें म्हाका खबर ना. आतां मे बी ह्या सचिन नायकाक वाचोवपा खातीर प्रयत्न जातले. 2012 जेन्ना रेड जाल्ली तेन्ना फोंडा पुलिसान हेजो गुदाव सील केल्लो तेन्ना सिव्हील सप्लायन अशी एक भुमिका घेतली की ना तो माल आसलो न्हू तो मिड डे मिला खातीर वापरताले म्हणून. हे जी सगळे सिंडिकेट आसा न्ही प्रमोद ते उघड जावपाक जाय. हो 1-2 कोटीचो ना, दर म्हयन्याक हो माल चोरून अशे पद्दतीन वयता आनी तो हांगाच्या कर्नाटकान वयता. हो 1-2 कोटीचो न्ही, हो शेकड्यांनी कोटीचो. कारण दर म्हयन्याक जर 5-10 कोटी धरले जाल्यार फाटल्या 20 वर्साचो हिशोब कर, 30 वर्साचो हिशोब कर. सोडून दी 2012च्यान आतां मेरेनच पळोवया आमी. 12 ताका अरेस्ट केल्लो, ताका आतां मेरेनच धरुया आमी जाल्यार शेकड्यांनी कोटीचो गैरवेव्हार आसा. हो महा घोटाळो आसा गोंयांतलो. सगळ्यान व्हडलो कड्डणाचो घोटाळो जर जाला न्ही जाल्यार हो सिव्हील सप्लायान जाला आनी सरकारान ह्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक जायना. पयर जेन्ना तांदूळ आनी साखर आनी तुरडाळ जेन्ना खराब जाली म्हणून बोवाळ जालो, प्रमोद सांगता म्हाका आतां डावट येवपाक लागला की तो खराब जाला पळय त्याच्या खराब म्हणजे तो सडला हेज्या भितर सुद्दां तेंच्यांनी घोटाळो केलो आसपाक तेज्या आडोसान. म्हणजे इतलो माल अमूक माल जो आहा तो पिड्ड्यार जाला, पूण हांव सांगता भितरलो पिड्ड्यार न जाल्लो मालूय हेंच्यांनी तांकां विकला. गरिबांच्या जेवणा कडेन अन्ना कडेन फकाणां करपी आतां हो कोणाचो माल, हो बीपीएल वाल्यांचो बाबड्यांचो माल. जे सकयले जे आसा दळडी रेशे सकयले जे लोक आसतात, दारिद्र्य रेशे सकयले जे लोक आसतात, बिलो पॉवर्टी लायनींतले त्या लोकांचो माल ते लोक सगळे आतां व्हरनात. अनेक जाण खंय खंय सेटल जाल्या, गोंय सोडून गेल्या, अशे खूब तरेच्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात. सो हो माल जो पडून आसता दर म्हयन्याक शेकड्यांनी किलोचो टन, तो माल हे विकून परस्पर असे भायर विकतात आणि हो घोटाळो करतात. तू म्हणटा दिस इज अ स्कॅम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, शेकड्यांनी कोटींचो घोटाळो रनिंग ओव्हर अ डिकेड म्हणतो. हय, आणि हो एजंट जे आसात हे एजंट त्या डिपार्टमेंटान कोण डायरेक्टर आसचो, कोण डेप्युटी डायरेक्टर आसचो, कोण इन्स्पेक्टर खंय आसचो, हे सुद्दां सगळे ते ठरयतात. इतले हे लोक मजबूत आहा, स्ट्रॉंग आसात हे लोक. तातूंत एक गजाल अशी आहा की स्वता सिव्हील सप्लायज डिपार्टमेंटान फाटली विकाक एक रेड मारली, आपल्याच गुदावांचेर आनी 2 इन्स्पेक्टराक सस्पेंड केले, कॅपॅसिटी सस्पेंड केल्ले. तेन्ना म्हाका दिसता की बेबी चावूल लागली आसूं येता किंवा एखादो नवो जर डायरेक्टर येत न्ही जाल्यार हे गजाल घडटाय बीन. 1-2 पयलीं हेच्या पयलीं जाल्ले आसा. एखादो डायरेक्टर रिएक्ट जावपाक जालो की तेची ट्रान्सफर जावप. म्हणजे म्हाका म्हणजे आनी एक फाटलो मिनिस्टर जो आशिल्लो ताणें ह्या एजंटाचे बरेच हे केल्ल्यो, चाव्यो ताच्यो बंद केल्ल्यो, म्हणून हे आतां परत सुरू जाला. आणि हे मोठे हेचेर आसा प्रमोद. म्हाका दिसता सरकारान हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. इतकें जे इन्क्वायरी कमिशन खरी जर बसोवपाक जाय न्ही, आमचो विजय सरदेसाय बी केन्ना मागणी करता, खरें इन्क्वायरी कमिशन हेंचेर बसोवपाक जाय. हो गरिबांचो माल खाता, गरिबाच्या पोटाचे सगळे खातात हे लोक चोर. दॅट इज आयकलें पळय हें तेन्ना जशें पांडुरंगान म्हळें, फर्स्ट इज दॅट क्रायम ब्रांच इज रिडींग गव्हर्मेंट्स ओन डिपार्टमेंट. थंयच्यान हें सुरवात जालें. सहजासहजी असली गजाली जायनात. आणि मागीर जेन्ना आमी एक गजाल उस्तुपा लागले पळय, हे धक्केच बसपा लागले. आतां पांडुरंगान तर सगळें धक्क्याचें वर्णन बरें भशेन केलें की गरिबांच्या अन्नाचेर सुद्दां कसो भ्रश्टाचार करपी लोक आमच्या वेवस्थे भितर आसात तें ताणें सांगलें. जॉयल, वॉट डू यू थिंक कॅन अ घोटाळो ऑफ दीस मॅग्निट्यूड ऑपरेट विदाउट दी ब्लेसिंग्स ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स? एवरीबडी इज फेनिंग इग्नोरन्स. पहिले सुद्दां एक पांडून जे बरें एक्सप्लेन केलें तें तेजेर इट्स व्हेरी a setback for all of us as Goans actually to understand that on food grains, even there is a scam on food grains, which food grains meant for below poverty line people, and to such an extent, call 1 ton as almost 10 tons have been seized, still going on. एक गजाल अशी आसा प्रमोद की येस यू आर सेइंग इट इज करेक्ट, भितरले भागी आसतना हे कशें जावंक शकत ना, बिकॉज it is not a small scam between 2 people. It is a scam. It's a nexus. There where it's a chain, and there could be possibilities where people from outside the department also will be in extending tacit support to take this forward. It is very sad that it is going on for so many years possibly, where and nobody has even tracked it. We are talking about food grains, tur dal being spoiled, whether as Pandu said, whether it is linked to such a scam, nobody knows now. Probably we need to go back and maybe
constitute a commission or an inquiry into the whole thing and restudy the whole process of how to go about distribution system. The entire distribution system has to be now thoroughly checked, put systems in place. व्यवस्थित कीड लागल्या ही गजाल जी आम्ही किशोर सदांच अशी सामकी अशी बरयताले मी, बट ती एक जनरली वी यूज टू रायट इट एज अ मॅटर ऑफ एक्सप्रेशन. टुडे आय थिंक वी हॅव सीन अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट, अ व्हेरी क्रुएल आणि व्हेरी हिडियस डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट. व्यवस्थेक कीड लागप म्हळ्यार कितें हाजें डेमॉन्स्ट्रेशन. राजकीय आशिर्वादा शिवाय, अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाशिवाय ह्यो गजाली जावंक शकता काय कितें. आणि एक प्रश्न खूब जाण विचारतले, आतां कारवाय कशी जाली काय म्हण, इतली 10 वर्सां चलतात जाल्यार. प्रमोद, राजकीय आशिर्वादा शिवाय ह्यो गजाली चलपाक शकना. म्हणजे राजकीय आशिर्वाद हेका आसो शकना अशें म्हणप म्हणजे मूर्खपणा ठरतली. एक कशें आसता जाणा, हांवें एक बारीक अभ्यास केलो की जेन्ना अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स जातात, मिनिस्टरांक वेगवेगळी डिपार्टमेंट जेन्ना अलॉट जातात तेन्ना ऑफिसर लेवल ते आपल्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पद्दतीन काम करतात. पूण मिनिस्टराचे जे मनीस असतात, खास मनीस, ते कितें करतात, पयलो तेंचो हें कितें की ह्या डिपार्टमेंटासून खावपाक कशें मेळटलें, वॉट आर द मिन्स कितें पयशे कमोवपाचे. बाबा हांगा अशें कितें जेतूनसून पयशे कमोवपाक जातात. पयशे कमोवपाक हे शब्द वापरले, जेन्ना खावपाक म्हणटा तेन्ना आनी खावपाच्याच गजाली कडेन खावपाचें केलां. पयलीं पयशे कमोवप आनी मागीर ते खावप. तर हे जेन्ना मिन्स तूं पळयता तेन्ना हे सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान इतले मिन्स आसात ते पयशे कमोवपाक की ती सिस्टम तेंची ठरलेली आसा. जशें पांडुरंगान वेवस्थीतपणे एक्सप्लेन केलें की ही गजाल ही कालची, पयरची किंवा 2 म्हयन्याची, एका वर्साची न्हू. हे आतला कितले म्हणजे ज्या मनशाक 2012 अरेस्ट केलो त्याच मनशाक आयज परत ते धरतात आणि त्याच मनशाच्या गुदावान तो माल मेळटा. म्हणजे क्रोर्स ऑफ रुपीसाचो हें कितें की कोणाकूच कोण कॅर काडिना. एकदा केल्लो क्रायम परत तोच मनीस त्याच क्रायमान सांपडटा. हेचो अर्थ कितें की त्याच सिस्टमीन तो ताका खबर आसता तूं कितें जातलें जास्तीत जास्त, तूं भितर पडटलो 8 दीस, तुका भायर सोडटले आमी. पूण ते क्रोर्स जे मेळटात पळय हितून ती आस का वचों शकना. सो जशें हांवें सुरवातीकूच सांगलें की पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम जी आसा तेचो थरो अभ्यास करून त्या पुराय सिस्टमीचो परत फेरनियाळ घेवन ती सिस्टम कशी वेवस्थीत पद्दतीन चलतली हेचो आमकां विचार करपाक जाय. ज्या पद्दतीन प्रमोद कोविडाच्या वेळार 80 crores रुपीज सरकारान खर्च केला डिस्ट्रिब्युशन ऑफ दीस फूड ग्रेन्स. म्हणजे 80 कोटीचे अन्नधान्य आमी गोंयकारांनी खाल्ल्या कोविडाच्या वेळार. ते खरेंच आमी खाल्ला काय ह्या 80 करोडाचेर कोणी कसली चांदी केली हाचोय विचार आमकां करचो पडटलो. आयज ज्या पद्दतीन क्रोर्स ऑफ रुपीज आमी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमाचेर खर्च करतात ते जर आमी पळयत गेल्यार आमी पर कॅपिटा इन्कम आमी म्हणटात नंबर 1. कोविडा भितर आमी सगळ्यांत चड जेवण खावन सुखी आसपाक जाय आशिल्लें. पर कॅपिटा इन्कम नंबर 1 असलेले राज्य 80 कोटीचे अन्नधान्य खाता कोविडाच्या काळार. म्हणजे आमी सगळ्यांत दळिद्री राज्य आसपाक जाय न्हू खरें. आमी सामकी इतले सुखवस्तू आसपाक जाय आमी सारके की आमी इतली खाला पिला कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली. सो ही तफावत आसा पळय तीच दाखयता की आता हाच्या भितर होच प्रश्न येता की आज कारवाय कित्याक जाली. इतली वर्सां जर ते चलतालें जाल्यार आज कारवाय कोणाची कितें भिनसलें हो संशोधनाचो विषय. कारण आता हाचेर आता कॉमेंट करप म्हटल्यार एक विचित्र सिच्युएशन आसा हे. कारण म्हाज्या म्हायती प्रमाण सकाळच्यान सोदून काडटा आमी तेन्ना गोविंद गावडे जेन्ना सिव्हील सप्लाय मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हे सचिन नायकाचें दुकान तेणी म्हणजे ताचे कडेन तेणी कॉन्टॅक्ट सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन काडून उडयल्ले. त्याच्या उपरांत रवी नायक सिव्हील सप्लाय मिनिस्टर जाले. म्हणजे रवी नायकाच्या तालुक्यान गांवांनूच हो मनीस चोरयो करपाक लागला. थंयच गुदाव सांपडला फोंड्याच. म्हणजे म्हजे रवी नायकाचो जो धाक आशिल्लो एके काळार तो आतां ना काय कितें, किंवा रवी नायकाक खबर नासतना डिपार्टमेंटांतले कांय लोक हितून इनवॉल्व आसात कितें हें सगळें सोदचें पडटलें. आनी ते आतां क्रायम ब्रांचीन काम करचें पडटलें. सरकारान सीएमान स्टेटमेंट केला, हांवें आतां प्रोग्रामाचेर पळयतालो की आपूण रिपोर्ट मागयला न्ही, तुवें त्या एसपीक फोन करून सांगपाक तुका आनीक मॅन पावर दिता सगळ्यांक फक्त दर म्हणून. इतलो व्हडलो स्कॅम आसा. हे इतके लायटली सरकारान घेवपाक जायना, इतलीच म्हजी अपेक्षा आसा. अशें दिसता की हो जे हें सुद्दां आसा की कायंड ऑफ दीस इज व्हेरी एम्बेरेसींग फॉर दी गव्हर्मेंट. आनी तातूंतल्यानच सीएम सद्याक ओके रिपोर्ट मागयला, पयलीं लेट मी
सी द कंप्लीट पिक्चर अँड देन वी विल डिसायड हाऊ टू प्रोसीड अहेड अशा भुमिके भितर मुख्यमंत्री गेला. कंप्लीट पिक्चर म्हळ्यार मागीर केन्नाच कंप्लीट पिक्चर येत ना प्रमोद. यू नो दॅट कंप्लीट पिक्चर एंड द रिपोर्ट मागला आनी ते हें करला दॅट इज यू नो बायींग टायम. यू नो जस्ट ट्रायंग टू यू नो डिले द एम्बेरसमेंट एंड जस्ट ट्राय टू कवर इट. आतां सद्याक स्ट्रेट अवे सिव्हिल सप्लायज मिनिस्टरान मुखार येवन एक स्टेटमेंट करूंक जाय आशिल्लो कसो कितें करतलो. एकूच मनीस तुका हें करता तोच मनीस मेळटा तो थिंगाच सगळें हें आतां तशें जावंक जायच ना तें. सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट सगळो डिपार्टमेंटूच तेजेर हें आसतलो हितून भितर भागी आसतलो. सो यू गेट द एंटायर सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट एज अ होल and the heads should roll. You know, you start penalizing people, picking up people, take action. हे तू report मागला आणि ते फकाणां घाली. That we have been hearing all throughout. आणि तसल्यो कसल्यो रिपोर्ट अशे मागलेल्यो हें आशिल्ल्यो त्यो कांयच खंयच पावोंक ना. Somewhere we have forgotten those reports. सिव्हिल सप्लायज मिनिस्टरान आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली फोंड्या. त्याच्या बरोबर सिव्हिल सप्लायचे डायरेक्टरय आसले. पूण सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर जे आमचे आसात रवी नाईक बाब त्यांचे वय आणि त्यांचे बाकीची सध्या जर मर्यादा आम्ही पळयत जाल्यार येदो व्हडलो घोटाळो हें करपाची तेंच्या कडेन आतां ताक आसा अशें म्हाका दिसना. आनी तेंच्या ह्या वयाची आनी बाकीच्या सगळ्या गोश्टीची म्हाका दिसता हें घेवनूच हो घोटाळो सुरू आसलो काय कितें असो. आतां तांणी कितें स्टेटमेंट केला की आतां गुदांवान माल वयचो ना, डायरेक्ट मेन गुदांव आसून माल फेर प्रायस शॉपाचेर वयतलो. हे पर्याय ताका आसूंक शकना. दिस इज नॉट व्यवस्था जाग्यार घालप येस ही प्रायोरिटी. एक व्यवस्था आपण जाग्यार घालपाक शकना म्हणून दुसरी व्यवस्था तयार करप ही प्रायोरिटी जावपाक शकना. कारण कालांतरान त्या व्यवस्थेकूय कीड लागतली. कारण तुम्ही कीड मारून उडयला न्ही, तुम्ही फक्त व्यवस्थेचो एक नवीन मार्ग तयार केलो. ती कीड फाल्यां त्या मार्गार येवची ना हाची गॅरंटी कितें. अशा कितल्यो व्यवस्था आमी पयल्यो. पर्यायी व्यवस्था सिव्हिल सप्लाय हेच्या पयलीं केरोसिनाचे घोटाळे चलतले. आयज केरोसीन बंद जाले, तांदळाचेर आनी गंवाचेर येयले ते. पयलीं सिव्हिल सप्लाय म्हणजे फक्त केरोसीन काळो बाजार. आतां केरोसीन बंद जाल्या उपरांत तांदूळ आनी गंवूय खावपाक लागले आनी फुडें कितें कितें खातले ताचो नेम ना. तो हितून भितर एक आसा किशोर की देर इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम हियर. कितें आतां पळय दिन भितर आतां कितलो स्टॉक उरता, कितलो स्टॉक हें जाला उरला गेला तो कांयच हेजो हें दिसना. कित्याक हांव तुका सांगलें तशें जॉयल की फिंगरप्रिंट गांवांनी चलना. हें एक रजांव दिवप जें परत परत सुरू जालें पळय. बारकोडाचेर पेटीएम आनी जीपे चलता गांवांनी, फक्त फिंगरप्रिंट चलना, नेटवर्क ना म्हणून. इफ यू आर बिटिंग दॅट सिस्टम फिंगरप्रिंट तूं पळय मागीर कितलो घोटाळो. बेजीक थिंग इज ताजे वयल्यान तुका हिशोब मेळना. तुजो हिशोबाचो मुद्दो काडलो मागीर ते सांगता तो हिशोब. कारणां कितें जाणा तूं फिंगरप्रिंट चलना म्हणजे कितें आहा की कुटुंबातले सिनियर मेंबर जे असतात म्हणजे आमची जाणटी बायलां किंवा जाणटो मनीस हो हेड ऑफ द फॅमिली न्हू त्या रेशन कार्डाचेर ना तुमचे हात झाल्ल्या म्हणजे बायलां बाबडे कपडे धुतात आयदनां घासतात ते त्या खातीर लागना. ती कारणां सांगता म्हणजे टॅक्नॉलॉजी मारता जग हेंच्या फुड्यान. टॅक्नॉलॉजी मारता थंय तकली आपटपाची ना ती तूं आयदनां घासून येयल्या ते आकणात तुजो लागना. ती बाबडी बायलां फुसतात परत लायतात ना तुजो लागना. तुका सांगता तो मागीर येवन लाय म्हणटा तो. रेशन कार्डां रेडीच असतात थंय रेडीच असतात. कोण व्हरता माल दर म्हयन्याक कोण व्हरना, कोण खरोच माल आपल्या स्वताच्या कन्जम्पशनाक व्हरता, कोण माल व्हरून विकता हेचे सगळो हिशोब थंय आसा. तुका तेच सांगता की सिस्टम हॅज टू बी करेक्टेड. ही जर सिस्टम करेक्ट केली जाल्यारूच हातूंतसून कितें तरी उपाय येतलो, ना जाल्यार परत तीच सिस्टम. येस येरे म्हाज्या मागल्या. दुसरो विशय जो आसा पांडुरंग तो निती आयोगाचो ताचेर बोवाळ जालो. आतां हाजेर सिव्हिल सप्लायाक कितें जाता तें पळोवया आनी रावंड टेबल्स करतलेच आमी तेन्ना आमी नियाळ घेवपा जाता. तो अहवाल कितें जाता तो कळटलो पण आमी आमचो अहवाल तयार करपा जाता त्या बोवाळा भितर. निती आयोगाचेर जे सगळे सामके विजय सरदेसायान त्या दीस पत्रकार परिशद घेतली, सांजे मागीर मोविनान पत्रकार परिशद घेतली, मागीर परत तुगेली विजयाची स्टेटमेंट. निती आयोगान जे गजाली सजेस्ट केल्यात त्यो आनी ताचेर मुख्यमंत्री ज्यो गजाली उलयलो त्यो हातूंत भितर तुका तफावत दिसता काय लॉजीक दिसता? प्रमोद हांवेनच तो रिपोर्ट पयलो हाडलेलो गोवन वार्तांत हेडलायन मारलेले ताचेर. तो रिपोर्ट म्हळ्यार कशा इट्स नॉट अ इन्क्वायरी रिपोर्ट ऑर कॅग रिपोर्ट.
स्टॅटिस्टिक आणि प्रेझेंटेशन बिफोर द चीफ मिनिस्टर. करेक्ट. निती आयोगान तयार केल्ले गोंयच्या राज्याविशींचे प्रेझेंटेशन की बाबा हे अशें आसा, हेतून मातशें कमी आसा, हे करपाक जाय आनी आमी रेडी आसा. हय. ही निती आयोग रेडी आसा गोंय सरकाराक मदत करपाक की हे PPP प्रोजेक्ट आसात, एग्रीकल्चर आसात, एज्युकेशन आसात, ह्या सेक्टरान ह्यो गजाली मातशे तुमी फाटीं पडल्या त्यो करपाक जाय आनी फॉर दॅट आमी रेडी आसा अशें सांगपी हो तो रिपोर्ट आसता, ते प्रेझेंटेशन आसता. सो म्हाका अशें दिसना की त्या रिपोर्टाक घेवन मोठे राजकीय कितें हें जावपाक जाय, भांडवल जावपाक जाय म्हणून. जावपाक जाय ते कॅग रिपोर्टाचे किंवा एखाद्या इन्क्वायरी रिपोर्टाचे. हो रिपोर्ट जो आसता, प्रेझेंटेशन जे आसता निती आयोगाचे, हे राजकीय भांडवल. तातूंतले मागीर सगळ्यांत वादग्रस्त इश्यू ठरलो तो म्हळ्यार बेरोजगारीचो. करेक्ट. बेकारीचो. करेक्ट. जंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की जरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा कडेन 1.5 लाख रजिस्टर्ड आसात, प्रत्यक्षाक 20-25 हजारच आसतले. मुख्यमंत्री सांगता ते बरें आहा, पूण मुख्यमंत्र्याकडे टेक्निकली कितें आसा रिपोर्ट की बाबा अमूक नांवाचो मनीस जो हांगा बेकार दिसला, तो बेकार ना, तो प्रायवेटान कामाक आसा, तुमच्या कडेन कितें सिस्टम आसा, जी आमी वचोवच्यान उलयता हे सिव्हील सप्लायाचेर, ते सगळे पाड पडलेले आसा. हे सेम गजाल हांगाय लागू पडटा. आमच्या कडेन सिस्टम ना, कोण मनीस खंय काम करता तो, खंय हा सिस्टम. ज्या लोकांनी 1,16,000 जे लोक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर आसा की म्हाका जॉब जाय म्हणून, आमी धरला की सगळे बेकार म्हणून. लेट गव्हर्मेंटाक प्रूव करपाक जाय की हे तुले इतले 80,000 लोक वेगवेगळ्या प्रायवेट फर्मांनी काम करता म्हणून. तुमच्या कडेन आसा कितें? तुज्या कडेन ना रिपोर्ट. हेजो अर्थ हे सगळे लोक बेकारच न्ही. म्हणजे 10.43 कितले % दाखयता बेरोजगारी आमी, ते खरें आसपाक जाय. ते जर तुमकां खोटें म्हणून ठरोवपाचें आसा जाल्यार एक सिस्टम तयार करा, डेटा जाय. जातूंतल्यान कळपाक जाय. अल्टिमेटली सरकार जाल्यार कसलेंय धोरण जर तयार करता, कसलोय निर्णय जर करता जाल्यार हो संवेदनांचेर जावपाक शकना, तो स्टॅटिस्टिक्साच्याच आधाराचेर जावपाक जाय. When you look at this, there are two aspects. One is the presentation of Niti Aayog, which, as Pandurang mentioned, is a more or less a statistical take on the performance of the state. Second is about the employment, which led to the whole controversy. That Chief Minister practically said that the total number of unemployed youth vis-a-vis the employment exchange is hardly 15-16% of the actual figure. How do you look at both these things, George? First is Pramod Sawant's reaction was not expected, unexpected, like because you are shooting at your own agency, which is actually giving you data. तू तर serious आशिल्लो. Looks like government is in that mood. After today's race, they are shooting at their own agencies right now. Now why and how we need to see. Yeah, now what happens is you are shooting at your own agency. That is one part. Secondly, you should have that ammunition to fire at your agency, saying that here it is, here are the facts, this is what our unemployment is, right now. And you need to correct yourself as a government agency. Yeah. तांकां सांग, तुझे तरी unemployment figures तुकडे सारखे ना, आणि तू म्हणटा त्यांचे figure wrong आसा म्हणून. I don't know where is the logic here. Secondly, what happens is, आता तू अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून आमी सगळ्यांकूच खबर आसा की आमचे अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द पिट्स ना. आमचे सगळेच आता जॉब फेअर केले, हे केले, ते केले, कितले जाण एम्प्लॉयमेंट जाले ते पळोवंक जाय. सो बेसिकली द वायब वीच वी आर गेटिंग इज दॅट येस वी आर इन अ क्रायसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आता तितून भितर ना ते बरें आसा, आमी बरें आसा, वी आर दिस थिंग. नोबडी इज गोइंग टू बाय दॅट आर्ग्युमेंट. नोबडी इज गोइंग टू बी फिलिंग कन्विन्स्ड अबाउट दिस assumption which Pramod Sawant is raising here. So I don't know what is the point in now asking for the resignation of CM is an extreme. I don't think is an extreme. That I don't agree. But for CM to react in this way, I think it is too far-fetched. I don't think that merited that kind of a reaction. किशोर, कितें दिसता दोनूय मुद्द्यांचेर? एक जे नीती आयोगाचें प्रेझेंटेशन आणि दुसरें वो बेकारीच्या मुद्द्याचेर इतली स्टॅटिस्टिकल तफावत जी स्वता मुख्यमंत्र्याक जाणवता की इतली तफावत आसा म्हणून. आता पहिल्या सुवातेर म्हणजे जशें पांडुरंगान सांगलें की निती आयोगाचो जो रिपोर्ट आसा तो म्हणजे कॅग रिपोर्ट किंवा बाकीचे अशें इन्क्वायरी रिपोर्ट न्हू. निती आयोग हो अभ्यास करता वेगवेगळ्या सॅक्टरांचो आणि कितें सुदारणा घडपाक जाय तेचो एक प्लॅन तयार करता. आतां ऑन पार्ट ऑफ विजय मेकिंग इन सिरियस एलिगेशन्स ऑन गव्हर्मेंट. आता विजय हो विरोधी आमदार हो सरकाराचेर टिका करतलोच. आता तांणी मुख्यमंत्र्याचो राजिनामा मागप काय कितें? तांणी एका ठरावीक विश्वजीत राणे हो मुख्यमंत्री जायत जाल्यार बरें जातलें अशें म्हणप. म्हणजे हे जे सगळे गजाली आहात ते एक फंड मारले. म्हणजे जर सरकार फेल्युअर जर तूं म्हणटा जाल्यार सरकारांतलो एक मंत्री मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजय एकदा कितें करता, एलिगेशन करतना घसरता आणि घसरलो काय फेल. तुजें धांवताना तूं लायन क्रॉस करपाक जाय. मदीं घसरून पडलो जाल्यार तूं कितकोय फुडें आसलो जाल्यार तेजो उपयोग काय ना. सेकंडली तूं जसो म्हणटा की बेकारी हो खुपूच सिरियस विशय प्रमोद.
तुका सांगता डाटा आयज सगळें जें कितें चलता पळय ते डाटाचेर चलता. तुज्या कडेन जितलो व्यवस्थीत डाटा आसतलो इलेक्शन मॅनेजमेंट प्रमोद पॉलिटिकल पार्टीच्या पद्दतीन करतात. मायन्यूट डाटा, कोण मनीस, कितले तेचे एज, खंय काम करता, जात तेची कितें, धर्म ताचो कितें, सगळो 50 प्रमुख म्हणून आसता. त्या 50 प्रमुखा कडेन कोण मनीस, खंय तेची जोडटा कितें, प्रायवेट मनीस, गव्हर्मेंट, सगळें रेडी आसता. गव्हर्मेंटा कडेन स्वताचे डिपार्टमेंट आसा प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक. आमच्या कडेन 99% आधार लिंक्ड आसा. मग कित्याक हो आमचो अनएम्प्लॉयमेंटाचो फिगर आमकां मेळना? दुसरी गजाल तुका सांगता, 20,000 बेकारी म्हणजे कितें? म्हणजे मनीस खंय तरी आतां हॉटेलार कामाक आसा, ताका एक दिसाक 200 रुपया मेळटा म्हणून तो एम्प्लॉयड असो आमी कन्सिडर करप काय कितें? वॉट इज एम्प्लॉयड ऑर वॉट इज अनएम्प्लॉयड? एक ताका कितें तरी एक लायन आसपाक जाय. एक ठरावीक एमावंट मिनिमम कितें म्हणटात ते तुजे मिनिमम वेज जो मेळटा ताका तूं एम्प्लॉयड म्हण. जाका मिनिममूय वेज मेळना ताका तूं एम्प्लॉयड म्हणून. पयली सुवातेर जी चूक जाली चीफ मिनिस्टराची ती म्हणजे तेणी तो डेटा न्हयकारलो आनी आमच्या कडेन इतके हें नात. तुका एक एग्जांपल सांगता. परत तूं म्हणटलो आपूण पेडण्या येयलो म्हणून. आतां पेडण्याची स्टॅटिस्टीक हांवें काडली. 1126 लोकांक तेंच्यांनी नोकऱ्यो दिल्यो. आउट ऑफ दॅट 855 लोक हे पेडण्याचे अशी एक जाहीर यादी त्या CEO जो आसा शेषन तेणी आमदाराक दिली. आतां 855ची आमी सगळीं नांवां घेतली जाल्यार तातूंत आसात कोण? जे SCC 12वी ITI अशे भुरगे. आनी ते सुद्दां हे जॉब्स कसले? 1 इयर तूं दर वर्सा तुजी रिन्यू जातली कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे जॉब जाहीर केले का फुडल्या हेका तो आसतलो काय ना हें तुज्यान सांगूं येना. आनी जो डाटा आमच्या कडेन अवेलेबल जाला अनएम्प्लॉयड युथांचो, तुका सांगता प्रमोद, आमकां दिसता पेडणे तालुका आमचो शिक्षणांत खूब कमी आसा. ना, कसले शिक्षण घेतलेले भुरगे ना ते म्हाका तूं सांग. हे शिक्षण घेतलेल्या भुरग्यांक भवितव्य कितें? आतां जर खरो आसलो सरकार जाल्यार जो येदो व्हडलो रोजगार मेळावो भरलो, कोणाक 500 जाणांक जर जॉब मेळ्ळे, कसले क्वॉलिफिकेशन आसलेल्या मनशांक जॉब मेळ्ळे, कसले जॉब मेळ्ळे, खंयच्या कंपन्यांनी मेळ्ळी, तांकां जॉब गॅरंटी कितें, हे सगळो डेटा येवंक जाय आसलो. मेळ्ळे जॉब म्हणजे कितें? तो जॉब मेळ्ळो 8 दिसांक आय थिंक इट्स अ गुड सजेशन ऑल्सो की सरकारा कडेन आमी एकच गजाल मागपाक शकता की जॉब फेअर जाले. अँड दीस इज नॉट आउट ऑफ एनी सर्केजम. सिरियसली जॉब फेअरा भितर कितली जाणांक नोकरी मेळ्ळ्यो, खंय मेळ्ळ्यो. आनी एक जनरली आहा की तुगेले सगळ्यांची पगार बिगार सांगपाची गरज ना. बट जनरली कितें आसता, एक कॅम्पस इंटरव्यू जालो न्ही की जनरली तुगे सांगता पळय की this so and so guy got so and so package, highest package to join so and so company. So at least या जॉब फेअरा भितर हायेस्ट पॅकेज कोणाक मेळ्ळी, कितली मेळ्ळी, खंयची कंपनी भितर मेळ्ळी, हें जाहीर करचें फॉर ओन्ली वन रिजन की खूब दुबाव आसा, तो दुबाव पयस जातलो. आनी दुसरें एज अ गव्हर्मेंट इतली तरी ट्रान्सपरन्सी जर आयली जाल्यार म्हाका दिसता लोकांकूय इवॅल्युएट करपाक बऱ्या पडटलें की बाबा वस्तुस्थिती कितें आसती. बरोबर न्ही? हें जरी केलें, सगळ्यांची पगार बिगार कितें डिस्कस, हायेस्ट कितलो आतांच मागया आमी, सगळ्यांची पगार नाका, हायेस्ट कितलो आतां जर दिलो सरकारान जाल्यार एटलिस्ट ह्या जॉब फेअरांतल्यान वॉट इज अवर टॉप मोस्ट लेवल हें तरी आमकां कळटलें न्ही. एक आनीक आसा प्रमोद, आमी सांगिल्लें 4000 जॉब्स आसतले म्हणून, 500 कित्याक मेळ्ळे तें विचारपाक जाय. फायनल स्टॅटिस्टिक्स दिवं दी. हां, सो फायनल 500 आणि 4000 500 जॉब मेळ्ळे म्हणजे 3500 3600 जॉब मॅन पॉवरूच ना. करेक्ट. ती फायनल स्टॅटिस्टिक्स दिवं दी न्ही. आय एम ऑन अ व्हेरी सिंपल टेबल ते हेंचेर जावपाक जाय, सेक्टराचेर आनी ह्या एम्प्लॉयमेंटाचेर जावपाक जाय. 1.5 लाखांतले जर 20,000च अनएम्प्लॉयड आसात जाल्यार 4,000तले 500 जॉब मेळची पडना तुका. स्टॅटिस्टिकली रेलेवंट आहा तें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका समिंग अप करपाक व्हडलो टायम उरलो ना. जॉयल, किशोर, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.